परत एक फावट गोयच्या राजकारणात एक नवो ट्विस्ट पळोवपाक मेळ्ळा। सत्तरीचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणेचे विधान चर्चा केंद्रात आयला। म्हाका फक्त सत्तरीत रोजगार जाय, तुम्ही रोजगार दिलो जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा उबो रावता, अशें तांणी स्पष्ट उतरांनी सांगला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या जन्मदिसाच्या आदल्या दिसा होंडा फाटरात दिल्ल्या विधाना वयल्यान राजकीय मळार आता जायते प्रश्न उप्रासल्यात। होंडा वाठारात जाल्ले बसकेत उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सत्तरीतल्या रोजगाराच्या प्रस्नाचेर थेट भुमिका घेतल्या। म्हाका सत्तरीत नोकरी जाय, तुम्ही रोजगार दिलो जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याकडेन रावतलो, अशेंय ताणें स्पष्ट उतरांनी सांगले। ह्या विधानान सत्तरीतल्या थळाव्या लोकांच्या रोजगाराचो प्रस्न परतून मुखार आयला। राणे हाणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आपलो विश्वास उक्तायलो आनी आमी बसून हो प्रस्न सोडयतले अशेंय स्पष्ट केले। पूण हे विधान फकत उदरगती विशीं आसा वा तातूंत राजकीय परिणाम आसात? सत्तरी मतदारसंघात रोजगाराचो प्रश्न कितलो गंभीर आसा आनी ताजेर सरकार खंयची भूमिका घेतली आता सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। तुम्ही तुमच्या बर्थडे हांवें गिफ्ट दिवपाचे ऐवजी म्हाका फक्त रोजगार दिया, बाकी सगळें हांव पळोवन घेता, कितें आहा तें आमकां रोजगार आनी सत्तरीन फक्त रोजगाराचो आवाज उठोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। इतलें सांगून म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीच्या काना पर्यंत माझे भाशण पावतले आनी ते बी म्हाका दिसता की खुश आसतले की विश्वजीत आपल्या वांगडा रावतलो पण म्हाका रोजगार जाय, म्हाका म्हाज्या कामां जाय, म्हाज्या भुरग्यांक संद्यो दिवंक जाय, मागीर विश्वजीत रावतलो। आनी विश्वजीत रावंक जाय जाल्यार रोजगार दियात, आमकां सत्तरीच्या लोकांची उदरगत करात, हे सगळें जावंक जाय आनी तो करतलो। आमी दोगूय बसतले आनी थरयतले ते कशें कितें करपाचें तें आनी तें करपाक जाय। इतलेंच सांगून आयज परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा, कारण हे आशीर्वाद तुम्ही आमचेर दिला म्हणून हे काम आमी करू शकले आनी इतल्या वर्साचो विश्वास आमी खंय तरी एका दिशेन बरे रितीन फुडें पावले आनी पावूंक शकता हे तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।